देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. कितें मागतात तें तुमीच नकळत. मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सुरवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. दुस्मान आपल्याचेर बोगलांडां घालून आपलो नाश करूंक थारायतात तेन्ना जेरेमियास प्रवादी आपल्या देवाचेर आपलो विस्वास कसो घट करून मागणें करता ती आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. असलीच परिस्थिती आपल्या जिवितांत येवची आसा म्हूण जेजू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांगून आपल्या शिसांक आदी फुडेंच आपल्या कोश्ट मरणाची आनी जैतिवंत पुनर्जीवनपणाचे घडणेक ताका तयार करता. मनशाळ शिसांचें तशेंच आमचें मन चिंतप वेगळेंच. दुसऱ्यांचेर आपलो अधिकार चलोवप, हेरांक आपले मुठींत दवरप, संवसारी मान वळपण जोडून घेवप असलीच आमची आवड, आमचे हुस्के आसती. जेजूचे कोश्टी पात्रांतले पियोवंक आमकां खुशी ना. ताच्या कुर्साची भागीदारी जावंक आपयतल्या जेजूचें आमंत्रण स्विकारूंक आमकां मन ना. कितें मागतात तें तुमीच नकळत म्हूण जेबेदेवाच्या पुतांचे आवयक जेजून आपलो शेण परगटलो. चाकरी घेवंक न्हय पूण ती दिवंक आनी शेवटी थारण जोडूंक घेवंक आपलो जीव दिवंक आपूण आयला म्हूण स्पश्टपणी आनी खात्रेन जेजून आपल्या शिसांक परगटलें. जेजूचें थारणीक काम करतना आमच्याय जिवितांत त्रास दूख येतात. नाडबुदी बोगलांडां सोंसची पडटात तेन्ना, व्हडपण आनी पदवी जोडच्यो ताळण्यो येतात तेन्ना देवाचेर आमचो विस्वास अदीक वाडून जेजू सारकें सेवे चाकरीचें मन आमकां मागुया. बापा मोगडा, तुवें आमकां खास काम कार्य दिवन ह्या जगांत धाडला. जेजूचेंच मिसांव तुवें बापा आयज आमच्या हातांत घातलां. मोगान तें करूंक आमकां आयती कर. सेवा चाकरी दितलें जिवीत मात तुज्या दोळ्या मुखार मोलादीक आनी आमच्याच थारणीक यात्रेंत आत्मीक फायद्याचे म्हूण ओळखूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.